दोदोर मारल्यार ह्या मॉडर्न समाजांत कितें जायत दिसून येता. भुरग्यांचो फुडार बरो जावचो म्हूण माय पाय सदांच आशेता. आतांच्या भुरग्यांक तूं बरें सांगशी, तुजें सांगणें कोण कानार घेता. फुडाराक कितें घडटलें सांगूंक जावचें ना, परिस्थिती बिगडत वेता. स्मार्टफोन मनशाच्या हातान आयलेल्याक मनीस तो उजार कोत्ता दीस आनी रात. नाका जालेले ते फोटोज व्हिडियोज अपलोड कोत्तायची ती नाय मात. सोशल मिडियाचो गैर उपयोग करशी, एक दीस तुका जातलो घात. जायते जाण सोजमोतात सोशल मिडिया म्हणून आपल्या बापायचो फात. स्मार्टफोन मनशाच्या हातान आयलेल्याक मनीस तो उजार कोत्ता दीस आनी रात. नाका जालेले ते फोटोज व्हिडियोज अपलोड कोत्तायची ती नाय मात. सोशल मिडियाचो गैर उपयोग करशी, एक दीस तुका जातलो घात. जायते जाण सोजमोतात सोशल मिडिया म्हणून आपल्या बापायचो फात. सोशल मिडियाचेर नागडी नाचोन चेडवां जोडूंक सोदतात व्हडलें नांव. तुमचे बुरशे फोटोज आनी व्हिडियोज पळोवन जिवाक जाता बेजेसांव. तोंडाक आनी तुमी फिल्टर घालतात, सारकी पळोवंक तुमी दिसतात नासांव. कसलीं पोचपोचीत तुमची नाटकां पळोवन तुमकां हांसता पळयात सगलो गांव. विंगली कूड तुजी कोणाक दाखयताय, लॉस कित्याक खाताय बाजून. तुज्या व्हिडियोचो कोण तरी उपयोग कोत्ता तें तुका कळोंक ना आजून. ज्या दिसा तो तुका ब्लॅकमेल कोत्तलो तेन्ना तुजेर पडटलें ऊन. बरें नांव आसलेले फामिलीचे ते तुवें उडयलें लासून. विंगली कूड तुजी कोणाक दाखयताय, लॉस कित्याक खाताय बाजून. तुज्या व्हिडियोचो कोण तरी उपयोग कोत्ता तें तुका कळोंक ना आजून. ज्या दिसा तो तुका ब्लॅकमेल कोत्तलो तेन्ना तुजेर पडटलें ऊन. बरें नांव आसलेले फामिलीचे ते तुवें उडयलें लासून. तुजें प्रायवेट जिवीत प्रायवेट दवर तें पब्लीक करूंक फावना. पर्सनल फोटोज व्हिडियोज अपलोड केल्या शिवाय आमकां कसोच सुशोग मेळना. आमी आखता मुत्ता ते पासून पब्लिकाक दाखोवंक फाटीं रावना. मोठ्या जनरेशनाक प्रायवेट आनी पब्लिका मोदें अंतर कळना. तरणाट्यांक सांगणें वायट उपयोग तुमी करिनाकात मोबायलाचो. त्या फेक फॉलोवर्सांक चड पातये नाकात, मोग करात फामिलीचो. मनान दवरात, बरो उपयोग करात तुमी सोशल मिडियाचो. आनी सोसमो नाकात सोशल मिडिया म्हणचे पोटलो तुमच्या बापायचो. तरणाट्यांक सांगणें वायट उपयोग तुमी करिनाकात मोबायलाचो. त्या फेक फॉलोवर्सांक चड पातये नाकात,
मोग करात फामिलीचो मनान दवरात बरो उपयोग करात तुमी सोशल मिडियाचो आनी सोसमो नाकात सोशल मिडिया म्हणजे पोटलो तुमच्या बापायचो